फेस्ताक तयार जावन आदारून आसच्या नोवेनाच्या 8व्या दिसाच्या देवस्तुतेक तुमकां समेस्तांक स्वागत. आयच्या दिसा आमी नियाळचो विशय तुजो पयलो मोग कर पेल्याच्या मोगा बराबर. आज संवसार काना जेवणाक बुकेवच्या की चड मोगाक बुकेता म्हणटा कलकत्ताची भगवंत मदर तेरेसा. हेरांनी आमचो मोग करीचे म्हणून आमी हरेकली आशेतांव, पूण अनुभव सांगता की निस्वार्थ निष्कपट मोग भोव अप्रूप, तो नांस म्हूण येता. ह्याच वक्ता आमच्या पुण्याक ह्या समस्याक एक बरो परिहार आसा. निमाण्या जेवणा वेळार जेजून एक नवो उपादेश दिलो, म्हणजे जशे हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. म्हणजे हेरांचो मोग करूंक पयल्यान हांवें देवाचो मोग वळखून घेचें. तूं म्हजे दिश्टीन मोलादीक देखून तुका मान फावो आनी हांव तुजो मोग करता म्हणटा सर्वेस्पर इसाया प्रवाद्या मुखांत्र. केन्ना देव म्हजो मोग करता म्हूण सतमानता तेन्ना हांव म्हजो खऱ्यान मोग करूंक शकता. जेन्ना हांव म्हजो मोग करता तेन्ना हांव हेरांचो खरो निस्वार्थ मोग करूंक शकता. ह्या देण्या पासत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. तशेंच आज आमी आमच्या दियेसीच्या 21 गवळीक आयोगां पासत मागता. एकामेकाचो मोग करूंक सोम्यान दिल्लो आदेश पाळोवंक हे आयोग आमकां पाठिंबो दितात. तर ह्या आयोगाच्या सर्व मुखेल्यां पासत तशेंच सर्व सांद्या पासत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. आतां आमी सर्व उबी रावया आनी गायन पंगडा सवे प्रवेश गीत गावन मिसाच्या बलिदानाक सुरवात मागया. संतोषाची मिठा काढून कालती भूमी करपासून सुम्या समोर येता. ताची कृत्या मोठी आठवण महिमा स्तुती भेटून ताका उल्का दिता. ताची कृत्या मोठी आठवण महिमा स्तुती भेटून ताका उल्का दिता. सर्वस्फोटोदी आमचो रस्ना सर्गा सोमस्रासो एकाच पुत्रात ताच्या संसाराची जालो आपल्या सारक्या ताणी मनशा कृपेत केलो देखून निसाय की बापूय तो सर्वांचो. संतोषाची मेटा काढून कालती भूमी करपासून सुम्या समोर येता. ताची कृत्या मोठी ताटून महिमा स्तुती भेटून ताका उल्का दिता. ताची कृत्या मोठी ताटून महिमा स्तुती भेटून ताका उल्का दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुम्या जेसू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. जेसू क्रिस्त थंय मोगाच्या भवन आनी भयणीनो, आज नोवेनाचो 8वो दीस आनी आज आमी पेल्याच्या मोगा सोवे आमचोय मोग करचो म्हणलो संदेश आमकां आसा. सर तर हांव पेल्याचो मोग करता, पूण म्हजे भशेन हांव जाणा जायना तो वेळ हांव हेरांचो मोग करूंक हांव शकना. बायल्या देखीक आमी मोग करूंक पुरो, पूण निजायकी खरो मोग दाखोवंक आमी चुकोवन पडटा.
जर तर हांवें हेरांचो मोग करीचे तर पयलें हांवें म्हजो मोग करीचंय. जर तर हांवें आज म्हजो मोग करीचंय तर हांव कोण म्हणलें हांवें जाणा जायचें. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आज वर्तो उपदेश आमकां आसा, देवाचो आनी पेल्याचो मोग कर, ताचे मदें हांव आसा. आनी आज म्हजे विशयांत आमच्या विशयांत जाणा जावन आमचो खरेपणी मोग करून हेरांचो मोग करूंक आमी फुडें सरया. हे मिसाचें बलिदान फावो ते परी पवित्रपणी भेटोवचे खातीर आमची पातकां आतां आमी वळखून घेवया. संगता आमी मुनिया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मसगुन्या उसारून सांगता, मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवान सुद्दां सावकार मरये सगळ्या देदूतांक आनी भक्तांक म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमचे काकूळट करूं आनी आमचे पातकां बगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावो. Sumia kakutku, Sumia kakutku, Krista kakutku, Krista kakutku, Sumia kakutku, Sumia kakutku. प्रार्थुया. प्रितेच्या बापा जेजूच्या भोव पवित्र नावाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमचे सरवण केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता. ह्या जिवितांत ताचे घटसाण साकून दोशी जावं आनी सर्गार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसलेले ह्या संतोशाची संपूर्ण भरती सोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत राजवट चलयता सासनाच्या सासना. पेल्याच्या मोगा बराबर तुजो पयलो मोग कर. इसाया प्रवदेच्या पुस्तकांतले वाचप. जाकोबा तुका रचलेलो सर्वेस्पर अशें म्हणटा, इस्रायेला तुका आनमरलेलो सर्वेस्पर अशें सांगता, भिये नाका, कित्याक हांवें तुका सोडयला, हांवें तुका तुज्या नांवान आपयलां. तूं मुजोस, तूं उदकान वेशी जाल्यार हांव तुजे सोवे आसतलो, न्हंयतल्यान वेशी जाल्यार तो तुका बुडोवचें नात, उज्यान तूं चलशी जाल्यार तूं लासोन वेसोनाय, उज्याचो जिबो तुजे भस्म करचो नात, कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव, इस्रायेलाचो पवित्र देव, तुजो सोडवणदार. इजिप्त हांवें तुजे सोडवणेचें मोल कशें दिलां, तुजे बदला इथिओपिया आनी सेबा दिल्यांत. तूं म्हजे दिश्टीन मोलादीक देखून तुका मान फावो आनी हांव तुजो मोग करता देखून हांव तुजे बदलाक मनशांक दितां आनी तुज्या जिवा बदलाक राष्ट्रांक दितां. भिये नाका, कित्याक हांव तुजे सोवें आसां. तुजे संततीक हांव उदेंतीतावन पाटी हाडटलो आनी अस्तमेतावन हांव तुमकां एकठांय करतलो. उत्तरेक हांव सांगतलो तांकां सोडून दिया आनी दक्षिणेक हांव सांगतलो
तांकां पाटी रावय नाकात. म्हज्या पुतांक पयसतावन पाटी हाडा आनी म्हज्या धुवांक पृथ्वेच्या शिमांतावन. म्हजें म्हूण हांव घेतां त्या सगल्यांक. हांवें तांकां म्हजे महिमे पासत रचल्यांत. हांवें तांकां आकारांतल्यांत आनी केल्यांत. देवाचें उतर हें. नितीवंतपणान सोलून हांव तुजी मुखामळ देतलो सर्वेस्परा. नितीवंतपणान सोलून हांव तुजी मुखामळ देतलो सर्वेस्परा. कांदे सर्वेस्परा नितीवंताच्या वोल्या चिंतिवनाय हांव मारता ती बो. उगड तुजी कान म्हजी विनवणी म्हज्या वंटाची नाकसलेस कपाळ. नितीवंतपणान सोलून हांव तुजी मुखामळ देतलो सर्वेस्परा. आपली हांव तुका उलो मारता. तूं म्हाका जापती देवा. म्हाका कांदी म्हजी उतरां चिंतिवनाय. दाखय तुजी विचित कार्या. नितीवंतपणान सोलून हांव तुजी मुखामळ देतलो सर्वेस्परा. नितीवंतपणान सोलून हांव तुजी मुखामळ देतलो सर्वेस्परा. Alleluia, 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 Alleluia. कशें ते तुमी म्हाका सोदून पडल्यात. हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसूंक जाय म्हूण तुमी नेनासल्यात की. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो. लोकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. वर्सान वर्स जेजूची माय बाप पास्काचे परबेक जेरुसलेमाक वेताली. जेजू 12 वर्सांचो आसता अर्शेंच वर्स ती परबेक गेली. परबेचे दीस काबार जावन ती पाटी परतना भुरगो जेजू जेरुसलेमांतच रावलो. हे तांची माय बाप नेणा जाली. तो पयणाऱ्यांच्या पंगडांत आसतलो म्हूण लेखून एक दिसाची वाट चलोवन ती पाटी आयली. उपरांत तांणी आपल्या सेरिया आनी वळखींच्या मदें सोदलो पूण तो तांकां मेळ्ळो ना. देखून ताका सोदीत ती जेरुसलेमाक पाटी गेली.
3 दिसा उपरांत तो तांकां देवळांत मेळ्ळो. शिकोणदारा मदें बसून तांचें आयकून तांकां तो सवालां घालन आसलो आनी तांची सवालां जापी आयकले समेस्त ताचे जाणटेकायेक विस्मीत जाल्ले. ताका थंय पळोवन ताची माय बाप अजाप जालीं. तोवळ ताची आवय ताचे लागीं म्हणाली, पुता, तुवें आमकां अशें कित्याक केलें? तुजो बाप आनी हांव वडकंती दुकान तुका सोदून आसल्या. ताणें जाप दिली, कशें तें तुमी म्हाका सोदूंक पडल्यात? हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसूंक जाय म्हूण तुमी नेनासल्यात वे? देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. जेसू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आज आमी हांगासर या पोन शेताक आमी आयल्या. जेसू बाळकाक आमी आज मान करता, आमच्यो विनोवन आमी हांगासर दवरता आनी आमकां आज कितें जाय तें आमी मागोवन आमी आज घरा पाटी वेता. आनी ह्या फेस्ताक आमी तयार जावन आज हे नोवेन आनी नोवेनाचो 8वो दीस. ह्या 8व्या दिसा आज आमकां हांगासर आपोवणें आसा नियाळ करूंक. तुज्या पेल्याच्या मोगा बराबर तूं तुजो पयलो मोग कर. तुज्या पेल्याच्या मोगा बराबर तुजो तूं पयलो मोग कर. मोगाच्या भावा आनी भयणी, जर तर आमी हेरांचो मोग करीचे ताच्या पयलें तो मोग म्हळ्यार कितें म्हणलें हांवें जाणा जायचें. जर तर हांव हेरांक लागीं बरें उलयतां ताच्या फुडें तें बरें पळोवन म्हजें तें आसाचें. देखून आज आमकां आज देवाचो उपादेश आसा, देवाचो आनी पेल्याचो मोग कर. आनी देव आनी पेलो हाचे मदें हांव आनी तूं आसा. म्हणटा आसतना हांवें म्हजें म्हाका सोडून देवाचो मोग करूंक जायना, तेच परी म्हाका सोडून हेरांचो मोग करूंक जायना. तशें म्हणटा आसतना देवाचो आनी पेल्या मदें हांव एक सर जावन आसा, हांव एक कनेक्टींग. आनी आज हांवें म्हजे वयर सडीत गुमान आटयचें, नियाळ करीचें आनी हांव कोण म्हणलें जाणा जायचें. जर तर आज हांव म्हजे विशयान मोग करूंक फुडें वेता तर आज जाणा जायचें तूं कोण, हांव कोण. आनी हे सवाल आयच्या दिसांनी आमकां सडीत जावन आमकां आयकूंक मेळटा. जर तर तुमी कोणाकी बऱ्यान कोणाक बरें सांगलें तर तुमकां मेळची जाप, म्हाका सांगूंक तूं कोण. जर तर आज एक बापूय आपल्या पुताक बूद बाळ सांगता आसतना पुतान थोडे पट्टी उसाचे सवाल, म्हाका सांगूंक तूं कोण. आनी खंडी जावन हे तूं कोण म्हणलो शब्द आमी आज इल्लोसो गंभीरायेन कान गेलो जाल्यार आज हांवें म्हजेच जिणये भितर हांवें रिगा जाय. म्हणटा आसतना मोग करचो ताचे पयलें मोग अणभव जायचे. एक दीस रानांतलें एक वागाचें पील ते आवयक सांडून बोकऱ्याच्या हिडांक वेता. आनी त्या बोकऱ्याच्या हिंडांत त्या बोकऱ्याच्या पिलां संगी तें एक जावन ताच्या भाशेन तें वाडटा. आनी वाडोवन अशें आसतना त्या बोकऱ्या भाशेनच आंबेंक वा बोबाट मारूंक तें शिकता. आनी उरले बोकऱ्याची पिलां म्हणटात, तुजो ताळो इल्लोसो आज कर्कश आसा, इल्लें नाजूकान इल्लेशें तूं बोबाट मार. आनी ह्या वागाच्या पिलान कशें प्रयत्न केलें तरी थंयसर तें नाजूक ताळो काडून ताका साध्य जायना. आनी अशें एक दीस रानांतलो एक वाग ह्या हिंडाक दवरूंक येता आसतना ह्या हिंडाचे सक्कड बोकरे धांवता आसतना ह्या वागाचे पिली तांचे सांगात धांवता. हें पळयलो तो वाग अजाप जाता. बोकऱ्यांनी धांवचें सहज, पूण हें वागाचें पील कित्याक धांवता. आनी त्या वागाच्या पिलाक तो धरता आनी विचारता, हे सक्कड धांवतात वय, पूण तूं कित्याक धांवताय. आनी त्या वागाचे पील म्हणटा, हांव आज बोकरो,
हांव रावलो जाल्यार तूं म्हाका आज खाताय देखून हांव धांवता. कशें कशें त्या वागान ताका समजयल्यार त्या वागाच्या पिलाक हांव एक वाग म्हणलें तें समजून घेवंक तें सकना. आनी माने तो वाग त्या वागाच्या पिलाक उदका सरशी व्हरता आनी उदकांत आपणाचें सारकें ताका थंयसर दाखयता. म्हणजे आपणाचें रूपणें त्या उदकांत ताका थंय दाखयता आसतना वागाच्या पिला कळटा हांव आज बोकरो न्ही, बोकऱ्याचें पिली न्ही, बगार हांव ताच्याकी व्हरतो आज एक वागाचें पील. मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, ह्या वागाच्या पिलांतावन आमकां एक लिसांव आसा. आमच्या जिवितांत आज जायते फावटी आमी चिंतचें हांव आज कोणाकच नाका. आमी चिंतचें आज हांव आज म्हजो मोग करचो व्यक्ती कोण निनात. आज सगळें म्हजो हात सोडला, हांव आज कोणाकच नाका. आनी अशें चिंतपांत आमी फुडें वता आसतना आनी एका कुशीक आमी पळयलें जाल्यार हांव कोण म्हळ्यार आज म्हजें नांव आमी सांगता. आनी एक कुशी आमी सांगता आसतना म्हजें अंतस्त आमी सांगता, म्हजें काम आमी सांगता, म्हजें शिकप आमी सांगता, म्हजो अधिकार आमी सांगता. म्हणजे तूं कोण म्हणलें समजूनच्या बदलाक हें सकड बाहीक रितीन आमी आमची आयडेंटिटी वा म्हजें अस्तित्व म्हजें अस्मिताय आमी दिता. तर मोगाच्या भावा आनी भयणी, आज तें इल्लेशें बगलेक दवरून तूं कोण म्हूण विचारलें जाल्यार म्हजे लागीं जाप आसा गे. म्हजे लागीं आज तितले सलीसायेन जाप दिवंक म्हाका साध्य जावचें ना. कित्याक हांव संवसार चिंतपाचो जावन ह्या संवसार चिंतपाचो मनीस जावन हांव बरोवन गेलो आसतना हांव म्हजें काम सांगता, नांव सांगता, गांव सांगता, म्हजे आवय बापायक हांव सांगता. आनी अशें म्हजें सगळें संवसारांत कितें म्हाका आज स्टेटस आसा, आयडेंटिटी आसा, अस्मिताय आसा तें हांव सांगूंक वता. तर आज गुंडायेन ताच्या की वर्ते आमी पळयलें जाल्यार आज आमची आयडेंटिटी न्हयत आमच्या कामांत, आमची अस्मिताय आज न्हय म्हज्या नांवांत, म्हजी अस्मिताय आज न्हय म्हज्या हुद्द्यांत, म्हज्या घरांत ग्रेस्तकायेंत. बगार मोगाच्या भाव भयणीनो, आज म्हजी आयडेंटिटी म्हजी अस्मिताय हांव कोण म्हणलें आज देवाचें उतर आमकां सांगता. इसायाचो 30 अध्याय थंयसर आमी वाचलो. आयचें पयलें वाचप आमी आयकलें जाल्यार आज देवाचें उतर म्हणटा, मोगाच्या भावा आनी भयणी, तूं आज तुजे सुशांत खंत करून बसचें नाका. कित्याक तुजी आयडेंटिटी आज संवसारांत हांव न्हय, बगार म्हजे तावन येता. आनी तूं आज कोण? मनीस म्हळ्यार कोण? आज मनीस म्हळ्यार देवाचो रचलेलो, देवान रचलेलो, देवान आकारलेलो. म्हणजे हांव आनी तूं आज खंडीत आमची आयडेंटिटी सोदून भितर वता आसतना हांव कोण म्हणलें त्या सवालाक हांव सोदून भितर वता आसतना म्हजें जाप मेळटा की हांव ह्या संवसाराचो वय, पूण म्हजी अस्मिताय आज त्या देवा तावन आयल्या. आनी आज हांव देवाचो एक रसन, देवान म्हाका रचला, देवान म्हाका आज आकारला. आज म्हजो आकार हांगासर आसा जाल्यार तें म्हजें तावन न्हय, बगार देवा तावन तें म्हाका आयलां. तशें म्हणटा आसतना हांवें आज खंतीन बेजारायेन म्हाका कोणूच ना म्हणल्यार चिंतपान रावोंक जायना. देवाचें उतर आमकां परत म्हणटा, कित्याक तूं आज मोलादीक. हांवें तुज्या नांवान तुका आपयलां, हांवें तुजो मोग केला. आनी हांवें तुजो मोग केला देखून जर तर तूं आज उदकांतल्यान वशी, हांव तुजे सोबे आसा. तूं न्हंयतल्यान वशी आज त्यो तुका आज बुडोवंक सोदच्यो नात. जर तर तूं उज्यांतल्यान तूं वेताय, तो उसो तुका आज लासूंक वा भस्म करून तुका आज सोदचें ना. कित्याक हांव तुजो देव, तुका आकारलेलो, तुका रचलेलो, तूं म्हजो, हांव तुजे सोबे आसा. तेच परी इसायाचो 9 अध्याय आमी गेले जाल्यार थंयसर आमकां परत आमची आयडेंटिटी आमकां मेळटा. आमी कोण म्हळ्यार आवयच्या कुसव्यांत आसतनाच आमकां देवान रचलां. म्हणजे देवाच्या आवयच्या कुसव्याक हांवें येच्या फुडेंच देवान म्हज्या नांवान म्हाका आपयलां. आनी ती म्हजी आज आयडेंटिटी. देखून देव म्हणटा, जर तर एक आवय आपल्या बालशाक विसरत, पूण हांव तुजो देव तुका विसरचो ना. परत लुकाचो अध्याय 12 अध्याय थंयसर आमकां 7वी ओळ आमकां वाचूंक मेळटा, तुज्या माथ्याचे हर एक केस लागून आज मेजून दवरल्यात.
जायत्या गिरबुजा प्रास तूं आज चड मोलादीक. मोगाच्या भाव आनी भयणी, आज आमची अस्मिताय ही जावन आसा. आमचें आज वर्तेपण न्हय आमचें ग्रेस्तकाय. आमचें वर्तेपण आज हे देवान आमकां रचलां म्हणलें आमी वळखून घेवचें. म्हणजे आज देव म्हजें सोवें आसा आनी हांवें आज तें जाणा जावचें. सॉक्रेटीस म्हणलो एकलो फिलॉसॉफर वा तत्वशास्त्र म्हणटा, नो दाय सेल्फ. तूं तुजेच विशयांत जाण आसा. म्हणजे हांवें म्हजेच गुंडायन वेचें, हांव कोण म्हणलें समजून घेवचें. आमी इंडियन फिलॉसॉफी तेंतर आमी भगवद्गीतांत वा उपनिशदांत आमकां वाचूंक मेळटा. थंयसर अहम ब्रह्मास्मी म्हणजे देवाचें हाजीरपण म्हजें थंय आसा. आनी आज तें म्हजें थंय आसा तें हाजीरपण वळखून हांव फुडें वेतां, म्हजे सुजीर हांव केंद्रीकृत करतां आनी म्हजी चिनी हांव जियेतां. तर मोगाच्या भाव आनी भयणी, आज हांवें आनी तुजो, हांवें आनी तुवें हेरांचो मोग करी जाय. ताच्या पयलें हांवें आनी तुवें म्हजोच तुजोच मोग करीचें. आनी आज म्हज्या विशयांत हांवें जालो जाल्यार तो व्हडलो हांवूय आज जेजू बाळका भशेन हांव जाता. स्नानीक जुवांव आयलो आनी तो ताची अस्मिताय कितें तो समजलो. म्हणजे थंयसर स्नान दिता आसतना थंयसर याजक येतात आनी शास्त्री येतात आनी विचारतात, तूं आज कोण, कोणाच्या नांवान तूं आज स्नान दिताय. ह्या सवालाक तो म्हणटा, हांव आज क्रिस्त न्हय, हांव आज प्रवादी न्हय, हांव आज एक थाळो जावन आयलां. म्हणजे तो कित्याक आयलो, ताचो शेवट कितें, ताची अस्मिताय कितें तो जाणा जालो. आयच्या सुवार्थाक आमी आयल्या जाल्यार सुकून गेल्लो जेजू आज टेंपलांत मेळटा. आनी हांगासर मोरी विचारता, पुता तुवें आमकां अशें कित्याक केलें. आनी हांगासर जेजून दिल्ली जाप, हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसा जंय म्हूण तुमी नेनांत घे. म्हणजे आज तो जेजू बाळोक आपणा विशयांत सारकें समजल्लो, आपणा विशयांत जाणा जाल्लो. आनी आज तो म्हणटा, म्हजो शेवट आज हांगासर तुमच्या सांगता रावचें न्हय, हांवें म्हज्या बापाच्या घरा रावच जाय. देवाचें उतर हेरांक हांवें दिवंक आसा आनी हेरांचो हांवें मोग करूंक आसा. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी हर एकली आज देवाचो आनी पेल्याचो मोग करता आसतना आमचो मोग करया. आनी केदाळा हांव म्हजो मोग करतां, हेरां विशयांत जाणा जावंक म्हाका सलीस जाता. केदाळ हांव म्हजो मोग करतां, हेरांचे कश्ट म्हाका समजतात. आनी केदाळ हांव म्हजो मोग करतां, हांव हेरांक सुदारसून व्हरूंक हांव सोदतां. तर म्हजोच भरपूर रितीन मोग करूंक देवाचो कागोल तुमी मागता आसतना पाळोवक जेजू आमकां हर एकल्याकी बेसावणी बरोवन दी. आमी आज कितें सक्कड आज आमी मागून आयिल्ले हांव तें सक्कड आमच्या जिविताक तो आमकां फोव करून दी म्हणून आमी मागया. तुवें सृजलेली पृथ्वीची देणी आडूनया भेटोले वेळी वावरानी वसना संगीची अर्पिता तुका भक्तीपणी गोवा सोडून अर्पिता बाकासुरुस समर्पिता बदल क्रिस्ताच्या कुडीरता मागता बापा खाती पुना गोवा सोडून अर्पिता बाकासुरुस समर्पिता बदल क्रिस्ताच्या कुडीरता मागता बापा खाती पुना. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानत असलें जावं म्हूण मागात. बलिदान आपल्या मनात नेहमी आमच्या नेक्या पवित्र विचार दावाक सर्वस्वर मानून घे. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता ते आमकां खरेपणी मेळटले म्हूण
ताणेंच उदार मोगान आमकां बसयला तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हणून आमी मागता त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नावे सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परात उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासोव्या वयशे आमी करून फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्विधराणी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तै आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो आमचे दिनवासनेची तुका कसलीच गरज ना तरी तुका आमी दिनवासता जाल्यार हे तुजे सामकान एक देणे आमच्या दिनवासनेच्या प्रार्थनान तुझे वडवीक बिलकुल सडाना तरी असले प्रार्थन करून क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेन वाडत वेता देखून सर्गानी संसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दिता तांचे बराबर आमी तुझे कीर्तन निरंतरी गायता पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा उत्सर्गी तुका जय 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 उत्सर्गी तुका जय 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 सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय जय उत्सर्गी तुका जय 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 उत्सर्गी तुका जय 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 बापा करूस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पूंची तेसपरी जेवण जातसताने काल्स घेतली तुका 9व्या दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स 9व्या आनी सासणे कराराचे हे रगत पातकांचे बोगसने मेळच्याक तुमचे पासत सुमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या वखदासा करात भवर्तसो गोठो परगटोव्या सुम्याची तुझे
आम्ही संभ्रमतो तुझे पुनर्जीवन पूर्ण आम्ही परगडता तुझ्या येण्याक आम्ही उद्रेकता तुझ्या येण्याक आम्ही उद्रेकता बापा जेसूच्या मरणासोनी पुनर्जीवनपणासमी भक्तीपणे वगडास करता आणि हो जिविताचो वंडो आणि सडुणेचे काल्स तुका समर्पित हांव तुझे मुखार येवंक तुझी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिनू आसता आणि जेसूची कूर्ण रग सुतलें सुमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचे विस्तारले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा पीटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आणि सगळे याजकीय वर्गा बरोबर तिका प्रिती मागांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरे देवाचे माये संगती भाग्यवंत जुजेतीचो पोती भाग्यवंत धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेसू वरवीं त्यास जेसू संगता त्यास जेसू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेधार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मना धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार सता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मोक्षितां तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितां सवस्त काय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अतिरेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्यार आसूं ती पदव्यानी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येतना व्हड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसो. तुमचेय सवय आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिडी संसाराची पाक काढते आमची काकूट कर. देवाची शिडी संसाराची पाक काढते आमची काकूट कर. देवाची शिडी संसाराची पाप काढते आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी
संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली सर्व सुभागी सुमिया तुम जितके मुखा फोना जुत्रांस मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. प्रार्थुया. प्रितेवन बापा, तुझ्या पुताच्या नावाक मान देवन सगळ्यांनी दिंबी मोडचे म्हूण तुवें येवजिलें. हे तुझ्या मोगाचे येवजणे पासत हो दिनवासनेचो यज्ञ संभ्रमून
जेजूच्या नांवांत आटापले तुजे सडवून सगळ्या मनशांक पावय म्हणून आमी मागता. जेजूचे नांव घेवन ह्या संवसारांत जियेवंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंच नांव विश्वासान उसारून सर्गार तुका ससनाक वाकानूंक आमकां पावय म्हणून आमी प्रार्थिता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. वसून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. दय करून बसा. भोव निबडीनो तुमकां सुमेस तांगे कापुरबायचे सकाळ मागता. गुड मॉर्निंग. आज नोवेनाचो 8वो दीस. तुजो पयलो मुखार पेलेच्या मोगा बराबर हो विशय घेवन आमी नियाळ करते आसा. कशें आमची जाणवाय आमची स्वजाणवाय आनी आमचो मोग आमकां कशें पेल्याचो मोग करूंक आदार जाता आनी हो मोग क्रिस्ततें आमकां वाडोवंक कशें एक साधन जाता म्हणून आमी नियाळ करते आसा. आनी ह्या सकाळींच्या वेळा आमचे संगी आसात मनदीक बाप आयवन कोर्डेरो गांवांत ते आरवाचे आनी आतां प्रस्तुत कुलशेखर फिरगजेंत सहाय्यक विकार जावन तांची सेवा दिते आसात. 2020 आनी 2021 तांकां दिक्षा मेळ्ळेली. बापानो ह्या सकाळींच्या वेळा आमचे संगी आसून येमिसाचें बलिदान भेटोवन आमचे खातीर मागिल्ल्या तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. त्या सांगता आमी कोर्डेल फिरगजेचो उडास काडटा. हर संगतींनी आमकां ते आदाराचे आसात. प्रत्येक जावन ह्या फेस्त संदर्भी वजेचो पुरशांव काडूंक अवकाश कर दिल्ल्या तांकां आनी सर्व रितीन आमकां मजत दिवच्या तांकां फिरगस कुटुंबाक फिरगस विकाराक आमी देव बरें करूं म्हणटा. भोव निबडीनो आज आमी 21 आयोगा पासत हे मिसाचें बलिदान आनी नोवेन भेटयते आसा. तुमकां कळीत आसा ह्या नोवेनाच्या दिसांनी आमच्या फिरगजांनी आनी दियेसीजींनी वावर करच्या संस्थ्यां पासत आमी भेटयलेलीं जावन आसात, मागलेलीं जावन आसा. आनी आज 21 आयोग. हे 21 आयोग कितें करतात की म्हळ्यार दियेसीजींत आसा केल्लें गोवळीक योजन पास्टरल प्लॅन कॉन्क्रीट जावन दियेसीजींत तशेंच फिरगजांनी कशें जारयेक हाडयेत म्हणून ते वावुरतात. 21 आयोगाची थोडी झळक तुमकां दिवचें जाल्यार देवपणेचें आयोग, देवस्तुतेचें, बायबल, कुटाम, न्यायनीत आनी शांती, सामाजीक अभिवृद्धी, सुवार्थ प्रचार, सामाजीक संवाहन, स्त्री, हेरां धर्मसंगी संवाद, शिक्षण, युवजनां, लायक, भलायकी, ल्हान क्रिस्तांव समुदाय, दलित क्रिस्तांव, थळांतरकारी, परिसर, विशेष चेतन आनी हेरां क्रिस्ती पंगडा मदें संवाद. म्हणटना आमच्या क्रिस्ती समाजाची संपूर्ण अभिवृद्धी ह्या 21 आयोगा मुखांतर जाते आसा. आनी तुमी तुमच्या फिरगजांनी असल्या आयोगांक सेरवून तुमची अमूल्य सेवा थंयसर दिते आसात. ही आमी मानून घेता. तुमकां शाबासकी म्हणटा आनी देवाची आशिर्वादां प्रत्येक जावन तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर आनी वावराचेर आमी मागता. फाल्यां नोवेनाचो निमाणो दीस. विशय आसा जिणयेंत परिक्षा सुकना, जिखतना दूख उरना म्हणचो विशय. म्हणजे आमी सर्व प्रयत्न केले जाल्यार थोडे फावटी आमकां सोलवणी सुकलेली ना, सोलवणी मेळटाच. आनी असल्या सोलवणीच्या संदर्भार आमी कितें करचें, ती सोलवणी आमी फुड करन कशें क्रिस्ततें वाडोवचें म्हणचो नियाळ आमी फाल्यांच्या दिसा करतलो. आनी तो दीस सर्व खरमिलीत आनी दानी पासत भेटयलेलो जावन आसा. भोव निबडीनो कालच्या दिसा आमी रक्तदान शिबीर आसा केल्लें. सुमार 52 जाणांनी रक्तदान केलां. आनी आज उरिल्ल्यांक कोणाक काल अवकाश जावना तांकां आजय रक्तदान शिबीर आमी आसा केलां.
सकाळींच्या 9 वरांतावन 2 1 वरापर्यंत रक्तदान शिबीर वयल्या हॉलांत चलता. कुमसरचो सक्रामेंत हांगासर स्टॉलच्या फाटल्यान थंयसर जोडी येता. कार्मेल प्रेरण बायबल डायरी स्टॉलान ती मेळटा. कोणाक मेळोवना नव्याच्या सुरवेच्या दिसांनी आतां थंयसर ती मेळटा. ह्या दिसांनी तुमच्या वॉट्सॅपार आनी सोशल मिडियार हांगासर जावच्या गणिता विशीं हांगासर आयिल्ल्या भक्तीक आनी दिवच्या साक्षी विशीं जायते व्हिडियोज फॉरवर्ड जाते आसात ते तुमी हेरांक पावोवचे आनी तांणी हांगासर येवन बाळका जेजूक नामान करचे बरी तुमी पळोवचें. भोवन आनी भयणीनो, आयतारा आनी सोमारा आमी फेस्ताचो संभ्रम चलयता. त्या दीस मिसां अशीं आसात. आयतारा दिसा सकाळींच्या 6 वरार कोंकणींत, 7:30 वरार इंग्लिशांत, 9 वरार कोंकणींत आनी पिडेस्तां खातीर 10:30 विशेश मीस आसा आनी 2:01 वरार कन्नड मीस. कन्नड मीस हांगा इगर्जे भितर चलतलें. उरलीं सकट मिसां भायर उक्त्या मैदानार चलतलीं. आनी त्या दिसाचे संभ्रमीक मीस सांजेच्या 6 वरार कोंकणींत आसा. अदीक मनदीक ऑस्वर्ल्ड जोझफ लुईस, निवृत्त गवळी बाप जयपूर देसीस हे मिसाचें बलिदान भेटयतले. तें आयतारा दीस. सोमारा दीस फेस्ताचो दुसरो दीस. पयले मीस 6 वरार, दुसरे मीस 7:30 वरार, तिसरे मीस 9 वरार. ही सकट मिसां कोंकणींत आसतलीं आनी 2:01 वराचें मीस मलयाळम भाशेन हांगासर आसतलें, इगर्जे भितर आसतलें. आनी सांजेचें 6 वराचें मीस, सोंपणेचें मीस कोंकणींत आसतलें. आनी त्या उपरांत आमी एक मोठवो येवकरिस्तीक पुरशांव काडटल्या. बाळका जेजून प्रत्येक जावन येवकरिस्ताच्या जेजून आमचेर वतल्या सर आशिर्वादा खातीर अर्गां दिवन. आनी त्या दिसाचें फेस्ताचें संभ्रमीक मीस 10:30 वरार आसतलें आनी तें मीस सर्व भुरग्यां पासत भेटोवचें जावन आसा. भुरग्यांचें फेस्त म्हूण आमी वलायता. आनी त्या मिसाचे प्रधान याजक जावन आसात अदीक मनदीक दोतोर फ्रांसीस सरावो, शिवमोग्गा दियेसीसचे गवळी बाब. ह्या दोनूय दिसांच्या संभ्रमाक फेस्ताक आमी तुमकां मोगाचें आनी वत्तायेचें आपोवणें दिता. देव बरें करूं. आतां नोवेना खातीर दिंबी मोडया. प्रागाच्या बाळका जेजूचें नोवेन. मनशांच्या भुरग्यां सांगाता रावचो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशांचो सोयीस जावन येयलो. सरतरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गुण करून दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो आनी ताच्या पयत बाळपणांत थावन मनशां ताच्या सर गरजांनी तो पावता. प्रागाचो जेजू बाळूक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. सर्व आमचे त्या सवा जेजू बाळका मुखार दवरया. आयचो विशय जावन आसा तुजो मोग कर आनी पेल्यासूय मोग कर. आमच्या कुडीक बाधक करचे सर्व वस्तू तावन आमी पयस रावंक जेजू बाळकाचो आदार आमी मागया. जावं पुरो मादक द्रव्यांक आमी बली जाल्या ताच्या थावन पयस रावंक देवाचो जेजू बाळकाचो आशिर्वाद मागया. तशेंच पेल्याचो मोग करूंक चिंतनांनी उतरांनी करण्यांनी नडथेन आमी पेल्याक दुखय नासता रावंक जायची कृपा ह्या बाळका जेजू थावन मागया. तशेंच आयचो इरादो DSCच्या 21 आयोगा पासत मागचें. जावं पुरो सर आयोग एका मनाची एका काळजाची जावन निस्वार्थी सेवा दिवंक जेजू बाळोक तांकां कृपे आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हूण मागया. तशेंच एक घडी मौन रावन आमचे सर वैयक्तीक तेसां पासत मागया. सांगात मागया. हे भाग्यवंत जेजू बाळका तुजी पदवी आजा पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसावन दिवंक केल्लो आसता. तुका पातयेन उलो मारतल्या सक्तांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं.
आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षतां तशें आमची पत्ता नगोस आनी आमकां नाळ्यान पडोवन दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां नमान मोरये कृपेन भरले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आनी देवाचो पूत मनीस जालो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आनी देवाचो पूत मनीस जालो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आनी देवाचो पूत मनीस जालो जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयकुमचे मागणे जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयकुमचे मागणे जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयकुमचे मागणे जेजू बाळकाक मागणे हे आजापांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजाचेर एकाकृतीची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सत पडोवन आमी मागता तुजे इतले बिरमोतीन भरलेले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्वीकारसून दी आनी इतल्या आत्रिकान मागची करपा आमकां दीम दी आमचे पयले सर कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमक आनी बुजावण आमकां धाड बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदा आमेन जेजू बाळकान आमच्या जिविताचेर केल्ल्या सर उपकारां नियाळन आतां अर्गां दिवन मागणें म्हणया हे भोव उदार बाळोक जेजू तुज्या मुखार आमी सर पडता तुवें आमकां दया केल्या देवडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या तुज्या काकुती आमी बोरने थिल्ल्या तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता तुज्या आजापांच्या इमाची मारिफात तुजे भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी सर क्रिस्तांव तुज्या बाळपणाक मान दी आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत जोडून दी सरस्वती आनी महिमा जावं तुका बाळकां जेजू आमेन स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवय रावू आनी तुमकां संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावू आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो रावू आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावू आनी तुमकां राखूं तुमचे वयर तो रावू आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सवय जियेता आनी रास करता सासणाच्या सासणाक आमेन तुका जेजू बाळका दिता आज तुका दियाक मुसो गजाकांतन सांगा तीक सुरपोनान आभार मानता सदा दीप साडू संसाराक आयलो पाक्यांक कोरो सेब जोंडिलो आमची सेपातकां तुवें वळयली तुज्या गाया वरवीं गायकून केले ओळखां तुका जेजू बाळका ओळखां दिता आज तुका दिल्याक मुसो गजाकांतन सांगा तीक सुरपोनाक आभार मानता सदा मुखार पुत्रा सुवे अंकुर मुर्ये आशीर्वादी आमकां मागीर कुर्साचे कुरेल यार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र बाळोक जेजूच्या भक्तिकानो तुमकां सुमेस्तांक प्रणाम बाळोक जेजूची वार्षिक परब ह्याच जानेवारीच्या 14 आनी 15 वेर आमी समरमता फेस्ताचो संदेश असो आसा जेजू मानवल्लो जालो जाणवायेन आनी प्रायेन वाडलो ह्या फेस्ताची सुरवात जानेवारीच्या 4 तारखेर वोजांच्या पुरशांवा सांगाता सुरू जाता हो वोजांचो पुरशांव ब्रेस्तार दीस सांजेच्या 4:30 वरार बागेवंत कुर्साचे फिरगस कोरडेल हांगा तावन सुरू जाता पुरशांव पुनशेताक पावतच
बावटो उबारणं या फेस्ताक अधिकृत चालन आम्ही दितेल्या. त्या उपरांत 9 दिसांची नोवेना हांगसर चलतात. नोवेनाच्या दिसांनी 9 मिसां आसात. सकाळींच्या 6 वरार, 7:30 वरार, 9 वरार, 10:30 वरार आणि 1 वरार ही सकड 5 मिसां कोंकणी भाशेंत असते. 10:30च्या मिसा उपरांत पवित्र एवकरिस्ताचें आराधन असतलें. या वेळार आम्ही तुमच्या सुमेस्ताच्या इराद्या पासत विशेष रितीन मागतले. 10:30चे आणि 1 वराचे मीस जाल्ले उपरांत सकड भक्तिकांक जेवणाची व्यवस्था केल्या. संजेर 4 वरार मल्याळम, 5 वरार इंग्लिश आणि 6 वरार कोंकणी भाशेंत, 7:30 वरार कन्नड भाशेंत मिसाचें बलिदान आसा. संजेचे 6 वरांचे मीस उक्त्या मैदानार आसतले. फेस्ताचो पयलो दीस जानेवारीची 14 तारीख आयतार. त्या दिसा मिसाची बलिदानां अशीं आसात. सकाळींच्या 6 वरार कोंकणी भाशेन, 7:30 वरार इंग्लिश भाशेन, 9 वरार कोंकणी भाशेन, 10:30 वरार कोंकणी भाशेन आणि 1 वरार कन्नड भाशेंत मिसाचें बलिदान आसतलें. 10:30 वरांचें मिसाचें बलिदान सकड पिडेस्त भावा भयणी पासत भेटोवचें जावन आसा. त्या दिसाचें संभ्रमीक फेस्ताचें मीस संजेर 6 वरार कोंकणी भाशेन आसतलें. अदीक मनदीक ऑस्वर्ड जोसेफ लुईस, निवृत्त गवळी बापू, जयपूर दिएसीस हे मिसाचें बलिदान भेटयतले. फेस्ताचो दुसऱ्या दिसाचो दाबाजो जानेवारीच्या 15 तारखेर सोमारा दीस आमी संभ्रमतले. तो दीस रजेचो आणि मिसां अशीं आसात. सकाळींच्या 6 वरार, 7:30 वरार, 9 वरार कोंकणी भाशेंत मिसाची बलिदानां आसात. ह्या दिसाचें संभ्रमीक मिसाचें बलिदान सकाळींच्या 10:30 वरार कोंकणी भाशेंत अदीक मनदीक दोतोर फ्रांसीस सेरावो, शिवमोग्गा दिएसीसचे गवळी बाप भेटयतले. हे मीस सकड भुरग्यां पासत विशेष रितीन भेटोवचें जावन आसा. उपरांत 1 वरार मल्याळम भाशेंत मिसाचें बलिदान आसतलें. ह्या फेस्ताच्या दोनूय दिसा दनपारांच्या वेळार भक्तिकांक जेवणाची व्यवस्था आसा. ह्या 12 दिसांचो दाबाजो संजेच्या 6 वराच्या मिसा सांगता आखेर जाता. मीस जातच एवकरिस्तीक पुरशां वाचतलो आनी उपरांत आमी बावटो देवोवन बाळका जेजून आमचेर वतल्या सर्व आशिर्वादां खातीर दिनवसतल्या आनी ह्या वर्साचो दाबाजो चलोवंक आमकां फावो केल्ल्या खातीर ताका आमी अर्गां दितल्या. ह्या परबे सांगता जानेवारीच्या 11 तारखेर आनी 12 तारखेर सकाळींच्या 8:30 तावन दनपाराच्या 1 वरा पर्यंत रक्तदान शिबीर आसतलें. रगत दान दिवन हेरांचो जीव वाचोवचें एक वर्तें काम करूंक हांगसर अवकाश आसा. नोवेनाच्या दिसांनी तुमकां हांगसर येवन बाळूक जेजूची आशिर्वादां जोडूंक आमी आपोवणें दिता. सुटावें कुमसार जावंक तुमकां हांगसर अवकाश आसा. तुमी येयात, हेरांकी आपोवनडा. बाळूक जेजूची वर्तें बेसांवां आमी सकड जोडया आनी आमचें जिवीत नंदन करया. देव बरें करूं. मोगाचें नांव बाळूक जेजूच्या फेस्ताचो विशय सांगको आयतो जाला. अंक्याचो विशय जेजू मानवलो जालो, जाणवायेन आनी प्रायेन वाडलो. नामान बाळूक जेजू पत्र 15 वर्सां बरोवन 16व्या वर्साक पयण सुरू करता. वाचपी आनी वर्गणीदार जावन तुमचो पाठिंबो आमकां लाभला. तुमकां दिनवास. कार्मेल गुड्याक येता आसतना पत्राची वर्गणी नवीकृत करून उडास दवरा. हर एक कुटुंबाक एक बाळूक जेजू पावनी म्हणली आमची आशा. तुमकां समेस्तांक नव्या वर्साचे शुभाशय.
9व्या वर्साची कार्मेल प्रेरण बायबल डायरी आता मोकळीक जाल्या. हर दिसाची वाचपां, कीर्तना, वांजेल, प्रेरणदायक आणि सकाळीक नियाळ, सांताची जिणी आणि त्या दिसाचो महत्व मात्र न्ही 20 पानां चालती मागणी आणि हर नोवेना हातून आटापता. सदांच्या सुवात्यांनी ही प्रती मेळटा. आजच तुजी प्रती घे आणि 9व्या वर्साक देवाच्या उतराचो वेळ मेट काड.